Sorves fora helias deva, sastan domana tuca. Sorves fora helias deva, sastan domana tuca. Tubo forto, tu podvedar, tuži mojma. Soglia fanta, tu vorto, tu podvedar, tu ci moima soglia fanta. Sorves fora eglias deva, sastan domana tuca. Sorves fora eglias deva, Sasnal domana tuca. Bapaci, ani putaci, ani povitratmienče navi. Amen. Amcha somia, Jesu Krista ci kurpa. Bapaco mog, ani povitratmienči shanti. Tumce soveasu. Tumce soveasu. Moshe mogal bavan boinino. Vore kushal kaicha. Ani bokticha baunani borun. Ami sogli aki povitra soba. Ais devaco put munis zaupaci visbi. Idobashik porob ami somorumtam. We celebrate today with great devotion and fervor the solemnity of the Annunciation of our Lord. Jesu orvi Deu munisalo, ani munshancha itiasan bitursalo. Aizami yamisan Jesucha, amcha sorbundaracha uttom denya khatir bapak din vasuya. Coronavirus epidemic lagun tumka amcha bavartyang, amcha igorzani kopalani, misache beten vantogyong gorona. Tumi lok sompork yontra orvi e misache beten vantogyatat. Tumka soglyang ami maemot mogatso yo kardita. E povitra misache beten Jesuso akko sorgonetso gut ami bavartan somoromta. Tachen jibit, tachen moron, tachen punorjivon pon. O Jesu amcha sangatasa. Tacher amco bavart ai zami kolauya. Ani saibir mai udeshi ako sonsar. Ake munshakul. Je pirek lagun e kaurishta kantak sampolla tanka soglean. Soglia munshakulak devachatan ya misant amin kaluya. Ani e bavartache somoromning toyar zaung amcha jivitache nodor marun. Deva mukarami sogli patki mun lanvikain olukun devache ani ekamekache boksone magunk ami toyar sauya. Au patki sor podvedar devak ani tumka babagunino mosoguniau sarun santa monan chitun tolan sarun vaitalerun ani bore sulun ave zaiti patkan keriat omoso prad omoso bobol prad yapasot bagivon sodan sanquar mariek Soglia deudutan ani boktan, ani tumka babangunino, Moshe katir amcha sorvespora devalagi, vinoti korat mun pratun makta. Sor podvedar Deu amchi kaklut koru, ani sogli amchi patka boksun, amka sasnancha chivita pavon. Amen. Somia kaklut kon, somia kaklut kon.
Somia kakutko, somia kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko. Moima devak umsorgi anishan vital ishtan solsari. Sorves fora deva surgi charaya, sorpol veda deva maha. Amituka namaskar korna, amituka din vahasta, tuja torvoi bova pasot, amituka vakanta. Somia Jésus Christa, Bapacho egleați putra, somia deva cișegir, tu solsara ce pavkatai, amcica cutko. Tu la pacea uzviat poslai, am ce magre ai cunge, chitiac povitrat mea salati, deva pace moviment Jesu Christa, eclos tu povitr, eclos tu ishmor, eclos tu pormeshvor. Amen. Bratuia, Sorvespora, amcia somia Jesu Christa cea bapa, tuja sasnik putak, munis saunk paton, ani Nazaretce che sade anquaric, sorvondara cia voi corun, tuji moima tue facoili. Amce pasot munis sallia, ya tuja puta orvi, tuja maemogaci gorsan, disandi sodik tsakun, tuja devik jivitan varunk, amka favokor. Ani tuja mogan eu jille, sorvoneci bori khobor, amcha kalacha munshang diunk, amka urben bor. Amcha somia tuja puta Jesu Christa udeshi. To koro Deu tuže sove, povitratmiecha ek ponan, žieta ani razvorki coloita, sasnancha sashnan. Amen. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग, ती पाताळांतल्या खोलायेंतली वो उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आकाशान पोतिपाल केलो, ना हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायसान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक दाविदाच्या घराण्या, मनशाची सोंसणीकाय तिडयलोली ती पुरो ना तुका.
आतां देवाची तिडूंक सोदताय बरें तर सर्वेस परूच तुमकां एक खुणा दितलो पळय एक आंकवार चोली गोरबेस्त आसा रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमॅन्युएल मुणगे आमचें मोदें देव हें नांव ताका दवरतली देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार हो पळय हांव येता तुजी कुशी करूंक हांव येता हो पळय हांव येता तुजी कुशी करूंक हांव येता योदनांनी बेठोवण्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय तेदना हांवें म्हळें हो पळय हांव येता हो पळय हांव येता तुजी कुशी करूंक हांव येता तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करता हो पळय हांव येता तुजी कुशी करूंक हांव येता सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेत हांवें परगट केलां म्हजें तोंड हांवें धांपून दवरचो ना हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा हो पळय हांव येता तुजी कुशी करूंक हांव येता तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला व्हडली सभा जमता तेदना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना हो पळय हांव येता तुजी कुशी करूंक हांव येता हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो पाडकुल्याच्या आनी बोकड्याच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात ह्याच पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात तेन्ना हांवें म्हणलें हो पळय हांव येता पुस्तकांच्या कवळ्यांचेर म्हजे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें तुजी खुशी करूंक देवा हांव येता पयलीं तो अशें म्हणटा योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली होम आनी पातकां खातीर
बोलयो तुका मानूंक ना आनी तरी आसतना हें सोकोट सुमुती पोरमोणे ओंपतात उपरांत तो अशें म्हणटा हो पळय हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां हे पोरी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या हेच कुशेच्या दोळमान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच फावटी येवन जाल्ल्यान आमकां पवित्राय मेळ्ळ्या देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक उबी रावया शोभद मुनिसालो आनी आमचे मोदे जियेलो ताची मोहिमा आमी देखल्या Sorvespor तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सोवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमया सोव्या म्हयन्यान नाझारेत नांवांच्या गालिल्यांतल्या शारान देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुझे नांवांच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें नोमान कुरपेन बोललेली सोर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली पूण दुतान तिका म्हळें भियो नाका मारिये तुका तर देवा सोवें कुरपा मेळ्ळ्या आयक तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटलीं आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सोर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्यांचेर सासनाच्या सासनांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना मारियेन देवदूताक म्हळें म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सोक्ती तुजेर सावळी घालतली ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली आनी पळय तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गोर्भ सांबाळ्ळा आनी वास्ती म्हणटालीं ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना तेन्ना मारियेन म्हळें ही आसांव सोर्वेस्पोराची चाकोन जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणे आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कोडसोल्लो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकरणी तुका क्रिस्ता म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो देव मोगाची जोर आनी भरती रोचनेचे सुरवेकथान तो मनशा सोबें आपल्या उचारा भायल्या मोगाची खुणां दिता जाय ते मोगाचे पुरावे तो मनशाक दिता एब्रेवांचे चिठीचो बरयणार आपले चिठीचे सुरवेकूच अशें म्हणटा जाय ते पावटी आनी तोरांनी मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयल्या उपरांत ह्या निमाण्या दिसांनी आपल्या पुता वरवीं आमचे लागीं उलयलो आयचीं देवाच्या उतराचीं वाचपां
आमकां होच संदेश दितात. आयच्या पयल्या वाचपान सामुएलाच्या पुस्तकाच्या वाचपान देव आकाशाक एक खुणा दिता म्हूण आमी आयकलां. इजायास प्रवादी बाकीत करून अशें म्हणटा, आतां चीत दिवन आयक दाविदाच्या घोराण्या. एक आंकवार चोली गोरबेस्त आसा, रोखडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. हें इजायास प्रवाद्यान केल्लें बाकीत देवान कोण भाशेन शांती पावयलें तें आयचें शुभ वर्तमान आमकां स्पश्ट सांगता. भाग्योंत लुकास आमकां सांगता कोण भाशेन देवान गाब्रिएल दुताक गालिल्यांतल्या नाझरेत शारान आंकवार मारये सुरशीं धाडलो. जुजे लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें म्हूण भाग्योंत लुकास आमकां उगडास कोत्ता. नाझरेत शार गालिल्यांतल्या शारा मदें सगळ्यान ल्हान शार आसलें. आंकवार मारी एक सादी नाझरेतची चोली आसलेली. व्हडले कुळयेची न्हय, व्हडल्या गोऱ्याब्यांतली न्हय, पूण तरी आसतना जोरी तर मनशा मुखार आंकवार मारी एक सादी चोली आसलेली जाल्यार देवा मुखार तिका एक व्हडलें व्हडपण आसलें. आनी देखूनच देवदूत तिका नोमान करून म्हणटा, नोमान कुरपेन भरलेले सुरवेस्पोर तुजें सोबें आसा. आनी हें नोमान आयकोना फुडें आंकवार मारी घुसपा गोंदळाक सांपडटा. ह्या देवदूताच्या उतरांचो थाव तिका मेळ्ळो ना, पूण देवदूत तिका घोटाय दिता आनी म्हणटा, भियो नाका मारये, तुका देवा सोबें कुरपा मेळ्ळ्या, देवान तुका विंचून काडल्या, देवाच्या पुताक तूं जल्म दितली आनी जेसू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो दाविदाचो पूत जावन आसा आनी दावीद आपल्या बापायच्या शिवासोणार पोरवेस्पोर ताका बसयतलो आनी दाविदाच्या जाकोबाच्या घोराण्यांचेर तो आपलें राज चलयतलो. मारयेक ह्या संदेशाचो थाव मेळ्ळो ना आनी मारिया देवदूताक सोकासायेन विचारता आनी म्हणटा, मोशे सोबें आनी दादल्या सोबें कसलोच संबंद ना म्हणटच तूं सांगताय तें कशें घडत. आनी देवदूत तिका समजायता आनी म्हणटा, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सोक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली आनी तुजें सोबें कितें घडपाचें आसा तें परमेश्वराचे सोक्तेन घडटलें. ह्याच खातीर तुजें थान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी देवदूत तिका एक पुरावो दिता आनी म्हणटा, तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ जी जाणटी आसली, जिका वांसटी म्हणटाली, ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवा सोबें घडना तसलें कांयच ना. आनी तेच घडये मारिया आपलो ओकोण भावार्थाचो ल्हानविकायेन बोल्लोलो जबाब दिवन म्हणटा, ही जावन देवाची चाकोन जावं म्हजें सोबें देवाच्या उतरा प्रमाणें. आनी तेच बागी घडये तिच्या निर्मळ कुसव्यान पवित्र आत्म्याचे विचित्र पोदवेन देवाचो सासनीक पूत जेसू मनशा मदें मनीस कसो जियोंक लागलो. जेसू मनशांच्या इतिहासान भितर सरलो, आमचे मनशांचे यात्रेन आमचो सांगाती जालो. बाबा भयणीनो, केदें व्हडलें देवाच्या मोगाचें ओजाप हें. आनी देखून आयज आमी खुशाल जावन जेसूच्या उत्तम देण्या खातीर बापाक दिन वासुया. हो जेसू न्हयच मनीस जालो, न्हयच आमचे मदें जियेलो. ताणें बापाच्या उचारा भायल्या मोगाची खबर आमकां परगटली, आमचे खातीर कोस सोंसले आनी आमकां सोडवण जोडूंक खुर्सार मरून पुनर्शिवंत जालो. आनी संवसाराच्या शेवटा पुर्यान तो आमचे सांगाता आसा. जेसू आमचे मदें जियेता. जेसूचेर आमचो भावार्थ आमी शिवो करुया. ह्या दिसांनी आमचेर जायतो आकांत आयला. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आमी जायतीं सगळीं आकांताक सांपडल्या. ह्या वेळार
जेसूचेर आमचो भावार्थ जिवो करुया. जेसू आमचे मदें आसा. तो आमकां हे पिडेंतली निवारतलो म्हूण आमकां भावार्थाची खात्री आसा. जेसूचेर ह्या दिसांनी एवरिस्ट पिडेच्या समयार आमचो भावार्थ जिवो करुया. जेसूचेर आमचो भावार्थ खोलावया. दुसरे सुवातेर जे भाशेन देवान मारयेक वेंचून काडली, आपले सोडवणेच्या कार्यान सौकार दिवंक तिका वेंचून काडली, तेच भाशेन देवान आमकां एक एकल्याक वेंचून काडली. पवित्र स्नाना उदेशी बावतेजमा वरवीं आमकां ताच्या पुताचे शीस आमकां केले. आमकां सोडवणेच्या कार्यान भागीदार जावंक ताणें आमकां वेंचून काडल्या. जाय त्या भासांचीं कामां ताणें आमकां दिल्या. जावं पवित्र सोबेन वेगळ्या वागल्या भासांनी मिसळ जावं आमच्या गोराब्यांनी गोरकार कशे, पोतिनी कश्यो, आवय बापूय कशीं, जावं आमच्या समुदायांनी समुदायाचे वांगडी, समुदायाचे फुडारी कशे, ताणें आमकां वेगळीं वेगळीं कामां आनी जबाबदाऱ्यो दिल्या. जेजून आपलें काम भावार्थान केलें म्हूण आयचें दुसरें वाचप आमकां उगडास करता. एब्रेवांची चिटीर आमी आयकलां कोण भाशेन जेजू बापाक उलो करून म्हणटा, होम आनी बोलयो तुका नाका जाल्यो, पूण तुवें म्हाका एक कूड तयार केली, ओ पळय हांव आसा, तुजी खोशी करूंक हांव येता. जेजून आपलें आख्खें जिवीत, आपल्या जिविताची दर एक घोडी आपल्या बापाचेर आलोना तसलो विस्वास धरून आपल्या बापाची खोशी करच्या मनान ताणें आपल्या जिविताची दर एक घोडी सारली. हेंच आंकवार मारयेन आमच्या मायन केलें. सदांच बापाचेर आलोना तसलो विस्वास दवरलो. नोयच देवदूताक आपलो कोण भावार्थाचो जबाब तिणें दिलो, होच भावार्थ तिणें आपल्या आख्या जिवितान, न्हय जेजू तिच्या कुसम्यान येतना, पूण जेजू खुर्साचेर उमकोळटना होच कोण भावार्थ तिणें दाखयलो. जेन्ना जेजूची मेलेली कूड तिच्या हातांनी ताणीं घाली, तोच भावार्थाचो जबाब मारयेन दिलो. आमी आमचें जिवीत, आमच्यो जबाबदाऱ्यो, आमचीं वेगळीं वेगळीं कामां, जावं पवित्र सोबेन, जावं आमच्या कुटुंबांनी, जावं आमच्या समुदायांनी, जावं आमच्या कामांचे सुवातेर, जावं आमच्या समाजान आमची एक एकल्याची जबाबदारी भावार्थान पाळून देवाचे सोडवणेच्या कार्यान मारये भाशेन आमचो सहकार दिवया. आनी तिसरे सुवातेर मारयेन आपलो भावार्थाचो जबाब ल्हानविकायेचे वागणुकेन दिलो. ही आसा हांव देवाची चाकोन, हांव देवा मुखार कांयच न्हय, म्हाका मोल ना, हांव सादी नाजारेची देवाची रोचना म्हूण ओळखून ल्हानविकायेन मारिया आपलो जबाब दिता. आनी मारयेचें जिवीत, तिच्या पुताचें जिवीत सगळेंच ल्हानविकायेचें जिवीत. भाग्यवंत पावलू फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा, तुमची भावना, तुमची वागणूक जेजू सारकेली जावं. तो देवाचो पूत आसतना देवपणाची मोहिमा घेवन बसलो ना, पूण तो ल्हान जालो. खुर्सार मरो पर्यान एक ल्हानवीक सेवक कसो जियलो, आनी देखूनच देवान ताका वयर उबारलो. जेजू देवाचो पूत ल्हानवीक जालो. मारिया ताची आवय, आमची आवय ल्हानविकायेन जियेली. न्हयच देवा मुखार आपूण ल्हानवीक चाकोन म्हूण मानून घेतली, पूण देवान हो व्हडलो खुशालकायेचो संदेश तिका दिल्या उपरांत मारयेन आपणाचें चिंतलें ना. धावी आपले मावशे भयणीगेर गेली आनी 3 म्हयने थी रावून ल्हानविकायेन जियेली. आमचें जिवीत जेजू भाशेन, आंकवार मारये भाशेन ल्हानविकायेच्या रस्त्यार चलोवया. देवान आमकां कितल्याय गुणांनी नेटवयल्यान जायन गोरवान जियोवची न्हय, ल्हानविकायेचो रस्तो आमी धरुया. बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी जाणो कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आमी सगळीं एके भाशेन आख्खे मनशाकूड आकांताक सांपडला. ह्या वेळार जेजूचेर आमचो भावार्थ जिवो करुया. जेजू मनीस जावन आमच्या मनशांच्या इतिहासान भितर सरलो. आमचे मनशांचे यात्रेन तो सांगाती जालो. जेजूचेर आमचो भावार्थ जिवो करुया. हे पिडेक सांपडल्यान तांकां जेजूनच आपली पेकोवणेची कृपा ओतोवन बरी करची. तांची सेवा करतल्यांक सांबाळची आनी राखची. हे पिडेक लागून मरून गेल्यान
तांकां बापान सुर्गींची शांती फावो करची. तांच्या मरणान दुखी जाल्लेल्या तांच्या कुटुंबांच्या वांगड्यांक घोटाय आनी बोळ बापान दिवचें आनी आमकां सोगल्याक आख्या मनशा कुळाक आमच्या देशाच्या लोकांक आनी आमच्या धर्म प्रांताच्या भावां भयणींक देवान सांबाळची आनी राखची म्हूण सायबीण माय उदेशी सुर्गींच्या बापा लागीं ह्या मिसान आमी खोतखोत्यान मागुया. सोगलीं उबी रावुया. बाबा भयणीनो, आयज आमी देवाचो पूत मनीस जावपाची विजबी ही दोबाशीक परब समोरमतांव देखून जेन्ना आतां आमी सोत मानतांव उचार उठतांव आनी जेन्ना आमी उतरां म्हणटल्या आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. ही उतरां म्हणटना आमी आमची मान बागयतल्यो आनी उतरां सोंपलीं म्हणटोच आमी दिमी घालतल्यो. एकाच देवाक सोत मानता, सोर पोदवेदार बाप तो, स्वर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर वस्तूंचो रोचणार, आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सोत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सोर काळादी बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खोऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रचूंक ना, बापाच्याच सोयबाचो, ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सुरवळे पासत स्वर्गार्थान तो देंवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. दिमी घालुया. उठुया. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसले आनी ताका निखी पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो, स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सोत मानता, ईश्वर आनी जीव दातार तो, बापा आनी पुतातावन निपजला. बापा आनी पुता बरोबर ताकाय संसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलोले सोबेक सोत मानता. पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. बाबा भयणीनो, जेसून आमकां सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी देव तुमकां दितलो, दारार मारात आनी दार तुमकां उगडटलें. ह्या जेजूच्या उतरांचेर आमचो विस्वास शिवो करून ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खावतीकायेन बापा मुखार आमी दवरुया.
दर एका मागण्या फाटल्यान आमी ओगेपणान मागणें कोत्तेल्या. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. अदीक करून ह्या दिसांनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तांणी आपले पोरचेक फावो ते पोरी मार्गदर्शन दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सरकारी जबाबदारी आसतल्या पासत मागुया. तांणी सर्वांचे भलायके खातीर बऱ्याक पडटा तसले उपाय घेवंक आनी गरिबांचो सांबाळ करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण तांकां देव जाणवाय मागुया. कोरोना व्हायरस आनी हेर दुयेंसाक लागून जीं कोण सोंसतात तांचे पासत मागुया. क्रिस्ताच्या एकवटान तांणी आपले कोश्ट फुडें व्हरूंक आनी तांकां पेकोवणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. ह्या दिसांनी दोतोर, नर्सी आनी जायतीं जीं भलायकी आनी सुरक्षा सांबाळूंक वावुरतात तांचो उगडास करुया. तांकां फावो ती गोठाय आनी काळजीरपण दी म्हूण आनी वायटांतली राख म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगेपणान आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. मोगाळ सुर्गींच्या बापा, आमची थोडी मागणी आमच्या काळजाचे थोडे औंडे आमी उचारून तुजे मुखार दवरल्यात. जाय ते आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेले सगळे हुस्के, सगल्यो गरजो आमी ओगेपणान तुजे मुखार दवरता. खालतीकायेन केलेल्या ह्या आमच्या मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवी. आमेन. आमी गायन करुया नंबर C43. Vedi cerunia sove, amci calza dovolta, sugavi du, soragele, Gesù tu capitoita, sugavi tu, soragele, Gesù tu capitoita. मोशा बाफा भयणीनो, हें आमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गींच्या बापा, तुजो एकलोच पूत मुनीस जालो ती घोडी आपल्या चोरोंबाची बागी घोडी म्हूण तुजी पवित्र सोबा ओळखून घेता आनी हो दोबाशी घूट समोरमून संतोसान तुका हो दिनवासनेचो योद्न भेटयता.
तो तूं मोय पासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत ह्या समोरोंबा वरवीं आमकांच आनी हेरांय मनशांक दिसान दीस ओदीक ओडता बोरीत आनी फळादीक कोर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काणी आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सोरवोंडार मनशा कुळाचो मनशां खातीर मनशां मोदें येवचो काळ बोरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत स्वर्गार्थान देंवलो आनी तुजे ओगोणीत मोगाचे येवजणेचो मारयेक ताणें संदेश दिलो. ओ कोण बावार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपलीच ल्हानविकाय लीनपणी ओळखून निश्कळोंक आंकवारीन तुजे चाकोन्नीन आपलो जबाब दिलो. तेच बागी घोडये तिच्या निर्मोळ कुसव्यान पवित्र आत्म्याचे विचित्र पोदवेन तुजो सासनीक पूत मनशा मोदें मुनीस कसो जियोंक लागलो. अशी तुजे पोरजेक केल्ली बासावणी पाळ्ळी तुवें विस्वाशीपणी आनी सगल्या लोकांचे ओत्रेक बागोयले पुर्तेपणी. देखून ताचेच उदेशी थांबोन आसतना वयर स्वर्गार तुका वाकाणटा देवदूतांचो दोळबार आनी तुजी किर्ती गावून उल्हासता सगलो संवसार. तशेंच आमचें किर्तन पावूं आतां तुजे मुखार. Pofidr, 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 dolbaranțo sorvesc spor tu. Sorganii sonsar borleat, tuja voi bovan. O sorgit tu casoi soi, sorves fora cena vin, ietata casoi. O sorgit, o sorgit, o sorgit tu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मोरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासनीक कोराराचें हें रगत.
पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे मोशा उगडासा कोरात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu Tuže moronami somorom Tău, Tuže punor život porami porgotau, Tuža jeliak ami otregtau. Bapa, Jesuच्या मोरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेसूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमींचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योंत बापा मोशा तुज्या किरकोळ चाकरा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिच्या पोती सांगाती, भाग्योन दोर्मदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्यास जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरवंडोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. आमेन. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो, जेसून आमकां एक सोबीत देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन शिकयलां. हें जेसून शिकयलेलें प्रार्थन विस्वासान बापाक उबारतना हे पिडेक कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या मनशा कुळा खातीर खोतखोत्यान बापा लागीं मागुया आनी बापानूच आख्या मनशा कुळाक हे पिडेंतली निवारची म्हूण ताका उलो मारुया. आमच्या बाबा सोरीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरासाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन
सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक मुळें तुमकां शांती दवरता मोशी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणान आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान जेसूची शांती दिवया Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. I devaci sheli संसाराचें पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणांक आपयली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गायन करुया नंबर D8 Duhul Jesu mogaludar, Kitlo movaristamco, Amce surșidis ratrautam, Amca samarțuluitam, Tace bogorier corața, Sopur priti cortolo, Aplos agadam cadita, Vanto levic mogazo, Taci bogorier corața, Sopur priti cortolo, Aplos agadam cadita, Vanto devic mogazo.
जी कोण लोकसंपर्क साधना वरवीं आमी सांत वांटो घेतात तांकां पवित्र कुमिन्याव शेवूंक मेळना देखून आतां आमी सगळीं आत्मीक कुमिन्यावाचो आक्त करुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो घडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, आंकवारीन आपल्या कुसव्यान घेतलोलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. ओ भावार्थ सदांच सांबाळूंक आनी पोरगोटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे सोक्तेन सासणीक सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भावां भयणीनो, लोक संपर्क योत्रा वरवीं एमिसाचे भेटेन वांटो घेतल्या सगल्यांक तुमकां आमच्या अपुरबायेच्या भावां भयणींक देवाचे कृपेन आनी आशिर्वादान भरलेली देवाचो पूत मनीस जावपाची वीज बी ही परब आमी तुमकां आवंडेता. तुमी ह्या दिसांनी मिसाचे भेटेन आमच्या इगोर्जांनी कोपेलांनी वांटो घेवंक घडोना म्हूण तुमकां दूख भोगलां आसतलें म्हूण आमी जाणा. भावार्थान ही परिस्थिती मानून घेवया. हो सोयेक घेवन आमच्या गोराब्यांनी आमच्या फामिलींनी प्रिती मोगाचें भावार्थाचें मागण्याचें वातावरण अदीक घट करुया. आमचे मदें मोगाचे बांदपास आमी खोलावया. मोशा बापां भयणीनो, निमाण्या आयतारा आमच्या बाप सायबान रोमा शारांतान उलो मारून आयज ताचे बरोबर आमी दनपारच्या वेळार सगल्यांनी जेजून आमकां शिकयलेलें प्रार्थन आमच्या बापा म्हणचें म्हूण आमकां उलो मारला. रोमा शारान 12 वरांचेर दनपारच्या 12 वरांचेर हांगासर भारतान आनी आमच्या गोंयान सांजेच्या 4:30 वरांचेर आयज आमी सगळीं पवित्र सभेचे वांगडी आनी आमच्या बापाय मागणें म्हणटा ती सगळीं एकाच काळजान एकाच मनान आमच्या बाप साहेबा सांगता आमच्या गोराब्यांनी हें जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आमच्या बापा भावार्थान आमी म्हणुया. आनी देवान आख्या मनशा कुळाक कोरोना व्हायरस एपिडेंतली बेगीनच निवारची म्हूण आमी सगळीं विस्वासान देवा लागीं मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मोयपासान आनी काकळुतीन वागोवं. आमेन. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. आनी सोर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं
आनी तुमचे सोबे सोदांकाल आसूं आमेन. ह्या मिसान आमचो बाबार्थ आमी समोरमला. ह्याच बाबार्थाच्या उजवाडान आमचें जिवीत जियोंक वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन करूया T19. देवाच्या पुताक मनशा सोयम दिवच्याक मनशाच्या तारखा घेवंक तुज्या कुसव्यांत देव तुका विंचता. तूं कबूल आसाय हांव देवाची चाकोण तुवें सांगलाय तशें मोचे सोवे गोडो. हांव देवाची चाकोण तुवें सांगलाय तशें मोचे